जनहिताचें धाडसान काम करणारे ऑफिसर्स जे असतात, आयवा फर्नांडिसा सारके असतात, राजीव कोरडे सारके असतात, ते बळी पडूंक जायना तांणी बरें काम केलें म्हणून सरकाराचें. हें समाजाचें काम करतात ते गव्हर्मेंटाचें म्हणून करिना, ते समाजा कडेन बांदिलकी दाखयता. खुद्द सरकारांतल्या लोकांचो तांकां विरोध आसता आनी तांचेर दडपण आसता. तें दडपण दूर करून तांकां अभय दिवचें आनी सुरक्षा दिवची अशा प्रकारचो की पोस्टा वयल्यान आशिल्लो मनीस जर ट्रान्सफर जाता, एखादो मनीस करता जाल्यार कित्याक करता तो, ऑन वॉट लॉजिकल ग्राउंड्स तो करता, हे मुख्यमंत्र्यान समजून घेवपाक जाय. गोंयच्या अनेक शाळा आनी कॉलेजांनी ड्रग्स गेल्ले आसा. ते सर्रास हे ड्रग्स जे आसा हे भायल्या गाड्यांचेर दलाल जे येतात त्या दलालां मार्फत हें विकलें वता सगळें. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की मुख्य मनीस हांगा गोंयांत ना म्हणून. ही गॅरंटी ताणें कित्या वयल्यान दिली? प्रत्येक ठिकाणी मुख्य माफिया जो आसता, एजंट जो आसता तो आसतात. तो जर इतलीं वर्सां राज्य करून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक खबर ना जाल्यार चुल्लूभर पानी में डूब मरना अशें म्हणून जें आसा तशें करचें सरकारान. खेडेगांवांतल्या आनी शहरांतल्या शाळांनी पावलें तें. मदीं 70रीन एक अशा प्रकारची गजाल लक्षांत आयिल्ली, केप्यान अशा प्रकारची गजाल लक्षांत आयिल्ली. किनारी भाग जे आसा, कोस्टल एरियाज जे आसा तातूंत आशिल्ले तालुके तर पूर्ण इन्फेस्ट जाल्या. ज्या पद्दतीन गुटखो आता आनी गुटखो मिसळून ड्रग्स ह्या मोठ्या प्रमाणाचेर फैलावल्या तें पळयलें जाल्यार हें अलार्मींग रेट हें आसा अशें दिसता.